दोती मागोन चेड्यांनी न्हवऱ्यांनी तांच्या घरच्यांनी कोण फेली जावंक ना दोतीच्या दुडवांनी तुका मात गळयली गोरीब चेडवांनी दोती मागोन चेड्यांनी न्हवऱ्यांनी तांच्या घरच्यांनी कोण फेली जावंक ना दोतीच्या दुडवांनी तुका मात गळयली गोरीब चेडवांनी बाय आंतोनेट मेंडिस ह्या नांवान कोंकणी तियात्र माचयेर आयज मेरेन पडदळटा त्या तियात्र कलाकाराचो जल्म मुंबय शारांत मायाच्या 10 तारखेर 1944 वर्सा जालो. तांचो बापूय के डिसौजा हे एक बरे तियात्र बरोवपी आसल्या कारणान 15 वर्सांच्या पिरायेरूच हांव तो तारवटी ह्या आपल्या बापायच्या तियात्रान ताणें वेवसायीक तियात्र माचयेर पावल दवरलें. सुंदर रूप आनी गोड आवाज हांच्या देण्या उद्देशी ताणें तियात्र पळयणाऱ्याच्या काळजान आनी मनान घर केलें. तियात्राचो जीव म्हणजे तियात्राचे काम ते मांडव पद्दतीचेर जावं ध्रुपद पद्दतीचेर जावं वा दुसऱ्या कसल्याय चालीचेर जावं तें गावप हे बाय आंतोनेताचें खाशेलपण. बाय आंतोनेतान गायलेले काम मांडे आनी कांतारां ते सोलो डुएट्स वा हेर कसलेय जावं आकाशवाणी ऑडिओ कॅसेटी सीडीचेर गाजतात. अमकेच कांतार वा कांत बरो हाची तुलना करूंकूच जायना. उपरांत कोंकणी चलचित्रांचो काळ आमचें नशीब निर्मण ह्या चलचित्रांनी बाय आंतोनेताचें मोलाचें योगदान आसा. दोती मागोन चेड्यांनी न्हवऱ्यांनी तांच्या घरच्यांनी बाय आंतोनेट मेंडिस हे नव्या तियात्र कलाकार चेडवान बायलांक एक प्रेरणा जावन आसा. आंतोनेट बायल आपल्या बापायचो तियात्र दिलोलो जुरामेंत दिग्दर्शीत केलो आनी आपल्या स्वताचे अपघात तूं सायबा कोण आनी खंय म्हजें घर हे तियात्र बरोवन पालकार हाडले. श्री रोमियो मेंडिस हांच्या लागीं काजाराचो साक्रामेंत जोडून आंतोनेट डिसौजा आसले ते आंतोनेट मेंडिस जाले. आपले गोडकार रोमियो मेंडिस हांच्या सांगाताक तांणी स्वताचे ऑडिओ व्हिडिओ आल्बम प्रसिद्ध केले. बाय आंतोनेट हांणी आयज मेरेन 1000 तियात्रांनी भाग घेतलो आनी ह्या तांच्या मोलादीक वावरा खातीर सरकारी आनी बिगर सरकारी संस्थांनी तांचो भोवमान केलो. आयज तांच्या ह्या मोलाच्या योगदाना खातीर गोंय राज्याचो पुरस्कार तांकां फावो करून तांचो भोवमान करता. बाय आंतोनेट मेंडिस Come on.
मात गळयली